ही म्हजी कविता जिवीत घावभाव मायकलाचें. सुपुर्ल्या वाड्यांत आमच्या ह्या पडलो आयज एक दुखेस्त फेरगांव. खूबच ही उदगस्त खबर दिवपाक इगर्जेची घाट गाजयता नावेलचो पेदो बाब इनास गोदी निर्माव. भेण विलाप आयकून सारको भिरांकूळ ते मरणाचे घाटेचो जिवाक सामको सुट्टा शिरशिरो. जिवाक सामको सुट्टा शिरशिरो घेवंक संदेश मोगाळ मायकलाच्या इंतेराचो. बाबडो मायकल मेलो तो गेलो, पण बलकावांच्या गजाल्यांनी तर सोडूंक ना नेट. बलकावांच्या गजाल्यांनी तर सोडूंक ना नेट. विडी फुसकायत बातमी पातळायता बेबदो सांतान गांवच्या खबरांचो शेट. कसो असो अदृश्टान आडकलो मायकल आमचो धरूंक ती बेबदिकाय. सांतान म्हणटा सगळें हें जावपाक तर जबाबदार ताजी घरकान्न मोनिका बाय. सांतान अशेंय म्हणटा मायकल इतलो श्रेश्ठ आसुनूय मोनिका केन्नाच तर रावंक ना रितीन. वैवाहीक जिवीत दोगांयचें केलें दुर्दशीत आपलेच हातीन. कितलीशी कमाई करूनय तारवार ते पियेनो बोटीन सगळी जड वगळायली मोनिकान जावन एक अविश्वासी सांगातीन. आतां खंय तिका मुंबय पडून घेवन गेला तिचो कुपार आनी मोगी कोंबो आगुस्तीन. फाटले 8 म्हयने अशेच रे बुडून गेले घरकान्नीच्या सितिमेंतान अशी खडखडीत माहिती दिता मेथयेर कुलेर आमचो सांतान. दीस रात बाटली धरून जालो मायकल आपल्याच आरोग्याचो दुस्मान. पडून दीसभर रोजी आंटीच्या भारान अर्दो विंगडो आनी बेसुमार वगडायलो पुराय आत्मसन्मान आनी आपल्याच कुटुंबाचो अभिमान. हालींच फिगदाक पुराय भरून सूज घेवन गेल्लो ताका मेडिकलांत समाजसेवक आमचो पंच फिलिप क्रूज. दाखील जातनाच तर पडलो भरमान. दाखील जातनाच तर पडलो भरमान. कांयच ना वैद्यकी उपाय अशें म्हणून हात आपले फाफुडले व्हडले दोतोर पिमेंतान. हात आपले फाफुडले व्हडले दोतोर पिमेंतान. हॉस्पिटलाचे खाटीर उरलो मायकल काडूंक थोडेच ते वडवड्यांचे दीस. शिरेंत सर नाकांत वादी पोशण फक्त उदका सारको नीस. कितलो नेणटो आमचो मायकल वर्सां जावंक ना सुद्दां तीस. कितलो नेणटो आमचो मायकल वर्सां जावंक ना सुद्दां तीस. सोऱ्यान दुश्टायल्ल्या फिगदाचे पिडेक दोतोरकेचे पुस्तकार म्हणटा खंय अल्कोहोलीक लिव्हर डिसीज किंवा सिरोसीस. निमणें पावलें मरण मायकलाक आमच्या सामकें अचकीत. फुटून भितर शिरांत फांटे तोंडांत वोंकून रक्त कशकशीत. भावानो म्हज्या माणसुकेन मातशें आतां आयका. पळून वसूं दी तांकां जावं मोनिका सँड्रा या एरिका. आनीक बरी स्वभावीत चेडवां मेळची ना कितें काय रे तुका. घट मनान बांदून दवरा सगळे तुमी. आकाशवाणींत ह्या युट्यूबार आयकतात जे म्हाका. आकाशवाणींत ह्या युट्यूबार आयकतात जे म्हाका. जिविताच्या सोबीत वाठारांत बेबदिकाय हे पिडेचे मातशे गुलाम जावं नाका. जिविताच्या सोबीत वाठारांत बेबदिकाय हे पिडेचे मातशे गुलाम जावं नाका. देव बरें करूं.